मोगाच्या भयणी बाबांनो, संवसाराचे सुरवेक तावन देव मनशाक जायत्या जाणांक विचून काडटा आनी आपलो मोग परगटूंक, आपली काकलूत, आपली मोयपास दाखोवंक आनी सेवे चाकरेंतल्यान आपल्याक साक्षी दिवंक तो तांकां पाठयता. हें सोत आमकां आयच्या तिनूय वाचपांनी स्पश्टपणे दिसून येता. पयल्या वाचपान आयकलां कशे तरेन देव जेरेमायास विचून काडटा आनी जेन्ना जेरेमायास म्हणटा आपल्या सगळें अशें घडचें ना, आपूण भुरगो, आपल्याक उलोवंक जायना, तेन्ना देव ताका म्हणटा, भियोव नाका, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतलों, तुका कितें सांगचें आसा, कितें करचें आसा तें हांव दाखयतलों. आनी आमी जाणाव जेरेमायास ह्या देवाच्या कामाक कान मारता, हात घालता. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां भाग्योन पावलू आपलो अनुभव दिता. भाग्योन पावलू म्हणटा देवाची बरी खबर परगटतना आपल्याक जायत्यो आडखड्यो आयल्यो, आपल्याक जायतीं आव्हानां आयलीं, पूण देवान आपल्याक सांडूंक ना, देव आपल्या सांगाताक आसलो. आनी आमी जाणाव मोगाच्या भयणी बाबांनो, भाग्योन पावलूच्या जिवितांत जायत्या कोश्ट आडखड्यो आयल्यो, पूण ताणें देवाचें उतर परगटलें, केन्नाच थांबोवंक ना, थांबोनासतना परगटलें. आनी शेकी मोगाच्या भयणी बाबांनो, शुभ वर्तमान आमी आयकता जेजू 72 जाणांक पाठयता. कितें करूंक? तशेंच करूंक, आपलो मोग परगटूंक, आपली काकलूत दोया दुसऱ्या सवें दाखोवंक आनी सेवे चाकऱ्यांतल्यान आपल्याक साक्षी दिवंक. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी सगळीं हांगा जमलेलीं क्रिस्तांवां, चडशीं क्रिस्तांवां, आनी क्रिस्तांवां म्हणटोच मोगाच्या भयणी बाबांनो, बावतिजमा वरवीं आमी 72पणी जेजूची शिसां. पूण मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजूची शीस जाल्ल्यान आमकां कार्य देवान दिल्लें आसा, जेजूचो मोग परगटूंक, जेजूची काकलूत दोया दाखोवंक आनी आमचे सेवे चाकरेंतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक. अशें आमी करता काय? अशें आमचें जिवीत काय? करता जाल्यार देवाक दिनवासुया, आनी करिना जाल्यार मोगाचे भयणी बाबांनो, आयच्या दिसाक भाग्योन फ्रांसीस शावेराची परब समोरमतना भाग्योन फ्रांसीसाच्या जिविताचेर नियाळ करून ताची देख घेवन आमी आमच्या जिवितान जेजून केलें तशेंच करूंक वावरुया. कसली देख मोगाचे भयणी बाबांनो फ्रांसीस शावेर आमच्या दोळ्या मुखार भोवता. आमी जाणाव फ्रांसीस शावेराचें जिवीत वर्सां वरीं आमी आयकत आयल्या. आमी जाणाव भाग्योन फ्रांसीस शावेर संवसारी मान जोडपाचे आशेक लागलेलो, संवसारी मान जोडपाच्या आशेक लागलेलो. जेन्ना तो पॅरिसाक आसलो तेन्ना ताका त्या युनिवर्सिटीचो सोर्बोन युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर जावंक जाय आसलो आनी घोट्टाले आसले मोगाचे भयणी बाबा, इतलो जाणार तो आसलो, घोट्टाले आसले ताचे थंय. तरी आसतना मोगाच्या भयणी बाबांनो, पॅरिसाक आसतना ताका इनास ते लॉयल मेवलो, लॉयलाचो इनास मेवलो आनी लॉयलाचो इनास परत परत ताच्या काळजांत शुभ वर्तमानांतले हीच उतरां घालता, फ्रांसीस कसलो फायदो तुवें आख्खो संवसार जोडलो आनी तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार. आनी उतरां मोगाचे भयणी बाबांनो फ्रांसिस्काच्या काळजांत परत परत एके भाशेन रिगतात, परत परत ताका आपल्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयतात. आनी खेरीत भाशेन जेन्ना फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवितांत नियाळ करता तेन्ना आपलें जिवीत बदलता, जेजूच्या पावलांनी आपलीं पावलां मारता आनी जेजून केलें तशेंच आपल्या जिवितांत करूंक तो आमच्या गोंया शारांत येता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आज फ्रांसीस शावेर म्हाका आनी तुका आपली देख घेवन ताणें जे परी जेजून केलें तशेंच आमकां जेजू परी करूंक आपयता. कसली देख आमच्या दोळ्या मुखार तो दवरता, कसलें जिवीत ताचें जालें. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ल्हानविकायेचें, कालतीपणाचें, सेवे चाकरेचें. आमी जाणा मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेन्ना फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयलो तेन्ना तो राजाचो दूत, पाप साहेबाचो दूत कसो आयलो. ही केम टू गोवा एज अ पोप्स एमिसरी अँड किंग ऑफ पोर्चुगल्स एम्बेसेडर. आनी अशे तरेन मोगाच्या भयणी बाबांनो ताच्यान जाय जाल्यार बिशपाचे पालासींत रावंक येतालें, जाय जाल्यार वायसरायाचे पालासींत रावंक येतालें, पूण तो खंय रावता? थंयसर दर्याशें एक हॉस्पिटल आसलें, त्या हॉस्पिटलान तो रावता. हॉस्पिटलान रावन तो दुसऱ्यांची सेवा करता, भेदभाव नासतना सेवा करता.
आनी मोगाचे भयणी बाबांनो, आपले सेवेंतल्यान खेरीत भाशेन जेजूक तो परगोडटा. आपले सेवेंतल्यान खेरीत भाशेन तो जेजूचो मोग मोयपास दुसऱ्या सवे दाखयता. आनी आपले सेवेंतल्यान खेरीत भाशेन आपूण जेजूचो खरो शीस कसो तो दाखयता. मोगाचे भयणी बाबांनो, आज जेन्ना आमी फ्रांसीस शाराची देख घेतल्या जाल्यार न्हय संवसारी वस्तूंक लोबदून, पूण खालतीकायेन ल्हानवीकपणान सेवे चाकरेंतल्यान जेजूचे शीस कशें आमी वागुया. आनी हे सेवे चाकरेचें जिवीत जिवंक मोगाचे भयणी बाबांनो आमकां जायती संदी मेवतल्यो. आमच्याच घराब्यांत जेन्ना कोण जाणटो आसा, कोण पिडेत आसा, ताचे सवे मोग दाखोवया. आदल्यांची एक म्हणणी आसा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. आमी जरी मोगाचे भयणी बाबांनो आमच्या मनशा सवे करूंक पावना जाल्यार दुसऱ्या सवे करूंक जावचें ना. देखून पयलीं आमच्याच घराब्यांत ही सेवा चाकरी आमच्या जिवितांतल्यान जिवया. दुसऱ्या सवे सेवेन जेजूचो मोग परगोटया. आमच्या शेजारा मदें जायते जाणांक गरज आसा तेन्ना तांचे गरजेंत पावया. आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायांत दुसऱ्यांची सेवा करून जेजूच्या मोगाची आमी साक्षीदारां जावया. करता हांव गाय मोगाच्या भयणी आमी अशीं जायते पावटी मोगाच्या भयणी बाबान आमकां खबर आसा दुसऱ्यांक गरज आसा, दुसऱ्यांक कसली तरी गरज आसा, पूण आमी जायते पावटी तांचे गरजेक पावचे बदलेक आमी म्हणटात म्हाका कित्याक पडलां ताचें तांकां पळोवन दी. असलो स्वभाव आमचे सवे आसा जाल्यार मोगाचे भयणी बाबांनो आमी आमकां जेजूचे शीस म्हणूंक जायना. जेजूचे शीस म्हणल्यार कोण? जेजूचे शीस म्हणल्यार क्रिस्तांव. आनी क्रिस्तांव म्हणल्यार कोण? क्रिस्तांव म्हणल्यार हांव क्रिस्त संवसाराक दाखयता तसलो मनीस. क्रिस्ताचें जिवीत तुज्या जिवितांत दाखोवट जाता तो क्रिस्तांव. आज मोगाचे भयणी बाबांनो आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचें जिवीत स्पश्टपणी दुसऱ्यांक दिसत काय? जो म्हाका वळखना हांव क्रिस्तांव म्हूण नको, तो म्हज्या करण्या वरवीं खरेपणी हो क्रिस्तांव, हो जेजूचो शीस अशें म्हाका दिसता अशें म्हणीत काय? मोगाच्या भयणी बाबांनो जेजून तशेंच केलें. ल्हानवीकायेन खालतीपणान दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली. देवाचो पूत तो आसलो, पूण देवाचो पूत पूण व्हडवीकायेन तो जिवंक ना. आपल्या पेंगटाक रुमाल बांदून शिसाचे पांय धुले. आनी आपूण तुमचो दोनी जावन तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवचे अशें जेजून म्हणलें. दुसऱ्या उतरांनी जशे परी हांवें तुमची सेवा केल्या तशी तुमी एकामेकाची सेवा करची. ही जेजूची उतरां मोगाच्या भयणी बाबांनो आमकां आमच्या काळजान आमी लावंक जाय. आमच्या जिवितांत ती आमी परत परत नियाळूंक जाय. आनी अशे तरेन जेजून आपल्या जिवितांत केलें तेच परी दुसऱ्यांची सेवा करून फ्रांसीस शाराची देख घेवन खरी क्रिस्तांव कशें जिवंक ह्या मिसांत वांटो घेतना जण एकल्याक बागयोन फ्रांसीस शारान उदेरी जेजूचो आदार, बळ, धीर, गोठाय मागून घेवया.